माय माय तू वोट घेवपाक वोट मारपाक येयला हांगासर. हय. हय. तुका म्हाका सांग, तुका आतां जे नवें सरकार येतलें पळय, नवें सरकार येतलें, नवो कोण निवडून येतलो पळय, ताणें तुमकां लागून कितें कितें करपाचें अशें दिसता तुमकां? सांग त्या कितें कोताय म्हळ्यार आमगे कायदो मग आमचे तुमकां आमकां देवान सांगलां तुगे कायदो तूं कर. हे आमगे देवागे कायदो. आतां तूं केलें ना कोताय वो कोण आय तें फारीक कोण तूं दितलें. तूं देवा मुखार कोण तूं दिवपाक. आमी दी कितें हांवें कोताय आमकां बरें करूंक जाय म्हळ्यार तूं कोनाय. आतां 5 वर्सां जालीं कोण मेलो म्हणजे खबर ना. कितू लोक मन शिमतोच बोलो कोण विचारना. आं कोण कोणा चोयना रे बाबा. आमगे मातशें आमी दिवपाक जाय. Babi, so much a senior citizen, she's not senior citizen. You please no, then you have somebody to take care of them. We all have children at home. Everyone's got kids at home. From 11 o'clock I'm standing in the line here. They didn't say that 1 month old kid and 2 month old people cannot have also. It's a senior citizen. You all have problems in the house. You ask the child to be taken care of by somebody else. Or you have home ballot also. They come home and take a vote. Don't come here. माय तुवें मत मारला मत. म्हाका सांग, तुमकां आतां नवो जो सरकार येतलो जावं कोण निवडून येतलो पळय, ताज्या कडल्यान तुमकां कितें अपेक्षा आसा? म्हणजे जाणट्यांक लागून आनी भुरग्यांक लागून कितें करपा जाय तांच्यांनी अशें दिसता तुमकां? व्हडल्यान सांगा कितें म्हणटा? ग्राउंड आहा ग्राउंडाची हे करे न्हू टायट व्हडली उदकाची आनी सगळ्या वादांक बंद केलो म्हाका आमकां रस्तो केलो वता तुमकां वयले रस्त्या वयल्यान इतले खूब जाय तुमकां कितें फॅसिलिटीज बीन इम्प्रूव जावपाक जाय बीन अशें दिसता नवीन सरकार जातकूच? हय आमची बरे भाशेन हें करपाक जाय